Christ to everyone. जीवन में पाया तुम्हें छुपाना पाऊंगा मैं सबसे कि देखो पुरगोटणार तुझो. Let us be the message of hope. Proclaim Christ to everyone, Christ to everyone. जीवन में पाया तुम्हें छुपाना पाऊंगा मैं सबसे कि देखो पुरगोटणार तुझो. पुरगोटणार तुझो, पुरगोटणार तुझो, जेजू. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of fun, a little of grace, aiming high for the sky, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord. I'll be the way. A little of love, a little of hope, living life with a smile every day. A little of trust, a little of care, sharing joy every day, everywhere. A little of talk, a little of peace, changing lives, be the light, come what may. Have no fear, I'm always near, says the Lord. I'll be the way. A little of trust, a little of care, changing lives, be the light, come what may. Little, just a little, that's what we need. Little, just a little, that's what we need. आमचे दोळे दाबुया आणि आमच्या मनांतली चिंतना पयस करून आमचें मन शांत दवरुया.
ह्या वेळार जेजू मुखार आमी आसा म्हूण जाणून जावया. मोगला जेजू, तुवेंच म्हटलां, हांव बरो गवळी. बरो गवळी मेंढ्या पासत आपलो जीव दिता. खरेंच जेजू, आमचे पासत तुवें जायते कोर्स सोंसले आनी शेकी खुर्सार मेलो. सदांच आमकां सांगात घेवन, सदांच आमची राखण करून तुजी खुशी जाली. देखून उंड्या सोऱ्याचें रूप घेवन तूं आमचे मोदें विराट करताय. जेजू, ह्या तुज्या बदत्या देण्या खातीर आमी तुका दिलवासता आनी खालतेपणी तुका नमस्कार करता. शितान उबी रावन जेजूची बरी खबर आमी आयकुया. भाग्योन जुवावाचे चिटी वेले वचप. हांव बरो गवळी मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. एक मुशारेकार तो खरो गवळी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची खाशेची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळयता आनी मेंढरांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा. आनी लांगडो तांकां उबारून वखता आनी दुस्पटयता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढराचें कांय पडूंक ना देखून तो पार काडटा. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजी तीं म्हाका वळखतात. आनी म्हज्या मेंढरां पासत हांव म्हजो जीव दिता. आनी म्हाका आनीकूय मेंढरां आसात, तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हीण जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव जमून काडिना, पूण आपकुशेन हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या. देवाचें उतर हें. देवाचे वळखकार. जेजूच्या काळार खूब मेंढरां आसतालीं आनी ती राखूंक गवळी आसताले. ह्या गवळ्यां मदें दोन तरेचे गवळी दिसून येताले. बाडाचे मानाय आनी जाची काशेची मेंढरां आसतालीं. बाड्याचे मानाय फकत पयशांक लागून मेंढरां राखताले. शेलयांचें तांकां पडून वचूंक नासलें. म्हयनो जालो ते पागाक उबे. पूण एक बरो गवळी आनी जाची
काशेची मेंढरां आसली तो आपल्या मेंढरां पासत कितेंय करूंक तयार. मेंढऱ्यांक खंय बरो चोरो मेळटलो, दुसरीं जनावरां मेंढरांक काय हाचो ताका हुस्को. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवली, मेंढऱ्याचें म्हाका पडून गेला आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्यां पासत जीव दिवंक तयार. इल्लो वेळ उगीच रावून जेजू म्हजो गवली, ताणें म्हजे पासत जीव दिला. ताणें म्हजो इतलो मोग केला आनी आज पासून कोत्ता हें नियालुया. जेजू खरोच बरो गवली आनी आमचे पासत ताणें जीव लेगून दिलो. जेजूक जाय ताचो ताळो आयकून ताच्या हिणान आमी एकठांय रावलेलीं. आयज आपलें गवलीपण जेजू पवित्र सोबे वरवीं चलयता आनी हांव पवित्र सोबेचो वांगडी देखून जेजू हें गवलीपण म्हजे वरवीं चलयता. म्हजी ताका गरज. म्हजे हात, म्हजे पांय, म्हजो ताळो, म्हजें कालीज जेजूक जाय. म्हाका म्हज्या भाव भयणाची जबाबदारी आसा. जेजूक जाय आमचो एकूच हीण घडलोलो. एकाच हिणांतली शेली कशी हांव वागतां. म्हज्या गोरेब्यान हांव कसो जियेतां. म्हज्या शेजाऱ्यांक हांव वळखतां. तांचे लागीं हांव मोगान जियेतां. आमचे जण एकल्याचे संबंद दुसऱ्या गोरेब्यांच्या वांगड्या सोबे कसले आसात. हांव शिकतां, शिकयतां, कोचेरीन काम करतां. थंय म्हज्या बरोबरच्या सोबे म्हजे संबंद कसले. हाचेर थोडो वेळ वगीच रावून जण एकल्यान आपलो जबाब दिवचो. ह्या वेळार आमचे आंगले मागण्यांतल्यान जेजू मुखार दवरुया. आमचो जबाब जावन दी. जेजू बरा गवल्या आमकां राख आनी सांबाळ. सगळीं म्हणया, जेजू बऱ्या गवल्या आमकां राख आनी सांबाळ. जेजू तूं बरो गवली, तुवें मेंढरा पासत जीव दिलो. ह्या तुज्या गवलीपणाक आमच्या पाग्योन बापान, गवली बापान आनी यात्रिकांनी खाण मारला. तांकां तुजे गरजेचे बरें गवली कर. जबाब, जेजू बऱ्या गवल्या आमकां राख आनी सांबाळ. जेजू सगळ्यांचो तूं एकूच गवली, एकूच हीण घडोवंक तुजी खोशी. एकाच हिणांतल्यो शेल्यो
ताचो हुस्को आमकां आसूं आमकां उक्तें मन दी. जबाब जेजू बऱ्या बोल्या आमकां राख आनी सांबाळ. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्यान वळखता आनी म्हजी ती म्हाकाच वळखता. जेजू, तूं जोण एकल्याक नांवान वळखताय, जोण एकल्याचो तूं मोग कोत्ताय. तुजो साद आमच्या कानार पडून दी आनी आमी तुज्या फाटल्यान येवंक निर्मी. जबाब जेजू बऱ्या बोल्या आमकां राख आनी सांबाळ. म्हाका आनिकूय मेंढरे आसात, ती ह्या गोट्यांतली न्हय, तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीय म्हजो ताळो आयकतली. जेजू, हीच तुजी खुशी जावं ती म्हजी खुशी. म्हज्या उतरां आनी कोरण्या वरवीं जेजू तुका ओळखूंक पावो. जबाब जेजू बऱ्या बोल्या आमकां राख आनी सांबाळ. एकाच हिऱ्यांतल्यो शैल्यो कश्यो आमच्या बऱ्या गोडल्यान शिकयलेल्या मागण्यांक आतां बरोबर म्हळ्या. आमच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता तशी आमची पातकां भोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. शेवटाचें गीत जेजू बऱ्या बोल्या ती तळी.
This was the portrait of Mother Mary and the Pilgrim Cross of the Diocesan Youth Centre. Dear friends, this is based on the concept of John Paul II, who gave a pilgrim cross and an icon of Mother Mary for the World Youth Day. Keeping this in mind, since the Diocesan Youth Centre is celebrating its Diocesan Youth Day 2024, we have come up with a concept of Pilgrim Cross and a portrait of Mother Mary. The cross is designed with 198 pieces of wood, symbolizing the 198 parish churches and chapels of the Archdiocese of Goa. The painting of Mother Mary is done on wood, symbolizing the deep connection of Mother Mary with the wood of the cross. How this is going to go about? The Pilgrim Cross and the portrait of Mother Mary will be carried to every deanery of our diocese and will be kept for a period of a week, during which the cross and the portrait will be taken to every parish and chapel. The purpose of this Pilgrim Cross and the portrait of Mother Mary is to awaken and strengthen our youth to realize that they are pilgrims on the journey of faith. The organization will be done by the deanery priest youth animator in the best suitable way and in a creative manner for the youth of the deanery in each parish. And after a journey of 19 weeks, finally the cross is going to come along with the portrait of Mother Mary to the venue where the Diocesan Youth Day will take place in December 2024. The Diocesan Youth Centre, DYC Goa, encourages every youth to have an experience of this journey of the Youth Pilgrim Cross and the portrait of Mother Mary.